सेंट फ्रांसिस झेवियर हांचेविशीं आक्षेपार्ह विधान केल्ल्यान गोंयभर बोवाळ जाला। विरोधी पक्षासयत सत्ताधारी आनी समाज वावुरप्यांनी खर निशेध केला। गौतम खट्टराक बेगोबेग अटक करचो अशी मागणी सत्ताधारी आनी विरोधक करतात, तशें लोकूय मागणी करपाक लागले। सेंट फ्रांसिस झेवियर हाच्या विशीं आक्षेपार्ह विधान केल्ल्यान गोंयभर वातावरण तापिल्लें आसा। मडगांव, वास्को, हणजुण्यांतल्या थळाव्यांनी पुलीस स्टेशनाचेर मोर्चा व्हेलो। चुकीचे विधान करपी गौतम खट्टराक बेगोबेग अटक करची अशी मागणी केली। उपरांत संबंधिता आड कायदेशीर कारवाय जातली अशें आश्वासन पुलिसांनी दिलें। मजगतीं विरोधी पक्षासयत सत्ताधारी आनी समाज वावुरप्यांनी खर निशेध केला। संबंधिताचेर खर कारवाय जातलीच अशें सत्ताधारी पक्षाचें म्हणणें। जाल्यार गौतम खट्टराक बेगोबेग अटक करचो ना जाल्यार कायदो आनी सुवेवस्था हातीन घेतले अशी शिटकावणी विरोधकांनी दिली। पळय काय आमची जिल्हा ग्राउंडाचे स्टेटमेंट दिलो तर गौतम खट्टर म्हणटा तेणे आनी तेच्या पयलीं आमच्या वेल्लेकरान दिलोलो भोय साहेब आमचो न्हू म्हणून आनी केडी पड म्हणून हेणें गौतमान दिलें ताका केडी पड म्हणून आनी तो आतंकवादी म्हणून तो हांव विचारपाक सोदता तो खंयचे वाटेन आतंकवादी आमचे देव खंयचे वाटेन आतंकवादी जाले केन्ना आमच्या देवान कोणाक त्रास केले केन्ना कोणाचें कितें वास केलें ताका केडी पड म्हणतो अरे केडी कोणाक पड केडी तुका पडटलें मरे मनशा पडटा आमच्या साता पडना आमचे सात मरे तो आयज ताका आख्खो संवसार लोक मानता मरे आख्खो वर्ल्ड मानता मरे ताका क्रिस्तांव मुस्लिम हिंदू सगळे मानताय मरे। I condemn this statement what Mr. Gautam Khattar has said. हे सारकी दूख जालें आमच्या गोंयकारांक आनी भोव करून वास्कोकारांक कितें वास्को तिलक मैदानार जाला हे कितें म्हणलें न्हू आमची काळजां सगळ्यांची दुखलें इतलो आमकां रात पळचें ना हें सारकें वायट जालां आनी हांव मागता आमचे MLA दाजी तूं थिंगा आसलो तूं उठोन तर कितें म्हणलें न्हू आयज आमची काळजां हॅप्पी जाता आसलोली। शर्माव सांगता जायते उलयता पूण आपलें रिलीजन कशें वयर काडपाक तें उलयता। असली पळय बारीक गोंडे घडटा ते आयज ना फाल्यां उजो पेट्टा आनी हो उजो पेट्टलो जाल्यार आमचेय बीन गोडचे कोण आसा ते बेदीक आसता। जे उतर तेणें उलयलां आतांच जे स्टेटमेंट तेणें केला आतंकवादी म्हूण केन्नाच येवंक ना गोंय साहेब म्हणून आतांच कोणें सांगला म्हणटा आपणाक आतंकवादी आनी त्या जाग्यार मेला म्हणटा तो त्या जाग्यार मेला त्या जाग्यार तेजी फेस्त जाता तो ह्या जाग्यार मरोना तेजी कूड आसा जी कूड आमी वर्शीप करता। आमचो सान फ्रांसीस साहेब फकत क्रिस्तांवांचोच न्हू तेजे देवस्थान सगळे समाजान चलता आनी सगळे ताका मानतात आनी असले स्टेटमेंट करप हे आमकां बहुत काळजांतल्यान दूख जाल्या। पयले CM कितें करता म्हाका कांय समजना CMान हाका अरेस्ट करूंक जाय म्हाका कांयच कळना हो तेचोच एजेंडा जाल्यार ही लोकां दोन धर्मा मदें फूट घालूंक इलेक्शनां लागीं पावल्या आनी असल्या टायमार हें चलता। हांव मागता CM तूं तरी सारको लॉ एंड ऑर्डर सांबाळटा ताका पयलो अरेस्ट करून दाखय तूं RSSचो प्लान फुडें व्हरना म्हणून करता की जे मंत्री आशिल्ले थंय माविन गुदिनो ही इज अ मिनिस्टर आनी तो सदांच फात मारून सेंट झेवियर फेस्ताक तो सदांच मासाक थंय बशिल्लो दिसता आमकां। जेन्ना तो फेस्ताकूय बसता आनी तो असल्या मांचेरूय बसता जेन्ना अशें स्टेटमेंट जाता वॉट इज द मेसेज ही इज सेंडींग। सो आमी डिमांड करता पयलो म्हळें दॅट मिस्टर माविन गुदिनो नीड्स टू रिजायन फ्रॉम हीज मिनिस्टर्स पोस्ट। ताजी जी जबाबदारी आशिल्ली ही शूड हॅव स्टॉप दॅट स्पीकर फ्रॉम मेकिंग दॅट स्टेटमेंट आनी ताणें थंयच्यान स्टेजी वयल्यान उठून वचूंक जाय आशिल्लो
his silence means that he has endorsed that statement. आमगे एक कंप्लेन येयल्ली वास्को तेजेर आमी FIR रजिस्टर केला. FIR रजिस्टर करून आमी तेजे इमिजिएटली आमी कंप्लेनीचेर एक्शन घेवन FIR जालें. आयज म्हाका 2-3 जाण मेळपा येयले. फर्स्ट आम आदमी पार्टी येयले, तेजे उपरांत वॉरन आलेमांव येयलो, तेजे उपरांत प्रतिमा येयले आनी एक ती 4 जाण येयले म्हाका मेळपाक. ही तेमची म्हणपा लागले ते कंप्लेन हें जाला तो कोण गौतम खट्टर म्हणून वास्को एक इन्सिडेंट जाला तेणें त्या कंप्लेनीक आसा की तेणें आमचो गोंयचो साहेब सेंट फ्रांसीस झेवियर हेजेर तो एगेन्स्ट उलयलो आनी ते तेंगे येना त्या प्रमाणे आमी तेंका एश्युरन्स दिला आमी पण प्रायोरिटी आमी कितें आसा तें इन्व्हेस्टिगेशन करतले म्हणून आनी कायद्यान कितें बसता तें करतले म्हणून सांगलें. धर्माचेर जे उलयता खंयच्या तरी देवार नाल्यार खंयच्या धर्मार कोणी कशें कितें करचें जावन गेल्ले गोश्टी आतां परते परते हुसकून काडप आनी झगडी लावप हे कायद्यान रुल्सान बसना. तेच्या बद्दल आमी कंप्लेंट दाखल करपाक येयल्ली आसा. इतकी वर्सां जाली गोंयान कॉम्युनल हार्मनी आसा. सगळे जाण भाव सारखे रावता. हिंदू मुस्लीम जावं कॅथलीक जावं सगळे जाण क्रिसमसाक वयता, ते आमचे कडेन चवथीक येता, आमी ईदाक वयता, सगळे जाण भाव सारखे रावता. बट आयज खंय तरी ही कॉम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करपाचो प्रयत्न जाल्लो आसा. हे जे मेन इश्यू जाला पळय ते सायडीक दवरपाक लागून हे मुद्दाम करता. सो जो कोण तो आतां हाडलेलो पळय तो जो स्पिकर इज पर्पजली ब्रॉड जस्ट टू सगळे इंटरप्ट करपाक. आमकां मेजरली लोकांक सगळ्यांक खबर आहा आमकां गोंयच्या साहेबाचो खूब मोग आसा आनी तेका लागून सगळे हे डिस्टर्ब करपाक आनी आमकां मुद्दाम टू डायवर्ट फ्रॉम द मेन टॉपीक आमकां हांगासर आज हाडलेले आसा. आमच्या गोंयच्या साहेबाचेर हो गोंयचो साहेब म्हाका त्या गोंयच्या साहेबाचें नांव धरलेलें आसा आनी तेका लागून म्हाका चड दूख लागता. लास्ट टायम वेलिंगरान अहें गोंयच्या साहेबाचेर नाका जाल्ली उतरां उलयली आनी आख्खे आमच्या अंजुंचे भाव, आमचे शिवोलचे भाव सगळे आपलो काम धंदो सोडून हांगासर सगळो आख्खो दीस काबार केलेलो आसा. आनी हे परतून आनी एक फावटी हे जे वास्को घडलां, अरे हांव म्हणटा आमच्याच क्रिस्तांवाचेरूच तुमी आमच्या देवाक कंडेम हे करतात, नाका जाल्ली उतरां उलयतात. आमी तुमच्या देवाचेर कितें तरी उलयलां. आमी सगळेच आख्खी गोंयची जनता सगळे भाव भयणां सगळे फेस्टिवलांक भाग घेतात आनी तुमी फक्त येयल्ले फाटी आमकां क्रिस्तांवाच्या देवाचेरूच तुमी सोडटात. म्हजो पर्सनल हांव सांगता की कोण उलयला जाल्यार रॉंग तितलें हांव सांगता. गव्हर्मेंट एक्शन घेतलो तेजेर ते गव्हर्मेंट कारण इट इज फंक्शन म्हाका दिसता तें गव्हर्मेंटाचें न्ही, इट इज समबडी NGO's फंक्शन. पण ते उलयला जाल्यार इट्स रॉंग. Very wrong that any person says something wrong about other religion. आता आपल्या धर्माचे कितें बरें आहा तितले तुमी उलयात. बट गोंय म्हणटा ते आमचे एक स्टेट वेर वी ऑल लिव युनायटेडली. हिंदू धर्माचे जेन्ना परबी कसली फेस्तां आसता आमी वयतात, क्रिस्तांव वयतात, हिंदू लोक आमगेर येतात क्रिसमसाक. दिस इज हाव वी लिव. आमी गोंयकार कोण म्हणटा ते म्हाका दिसता आमचे सगळे गोंयकारांक खूब दूख जाला की येदे व्हडले आमचे जे गोंयचे सांत म्हूण मागता आमचो गोंयचो साहेब सेंट फ्रांसीस झेवियर तेजेर एक स्टेटमेंट केलो तो हांव पयलो टोटली निशेध करता. हो पयलो ही स्टेटमेंट करपाचोच न्हय आनी आमचे इतले शांतीकायेन जे सगळे लोक रावता आमचे गोंयकार बरे भाशेन एकामुखाचे धर्माक बरो रेस्पेक्ट दिता आनी असले स्टेटमेंट करप म्हणल्यार एक कम्युनल टेन्शन धर्माच्या आदारार एक नाका जाल्ली झगडी पेटोवपाची प्रयत्न करप. आमकां ऑर्गनायझरान सांगूना हें आमी ऑर्गनायज करूना. म्हज्या बरोबर दुसरेय 2 आमदार आशिल्ले बाब दाजी सालकार आनी बाब संकल्प आमोणकर. आमकां खबर ना, आमी सारके शॉक जाले. 2दा प्रयत्न केली सांगपाक ऑर्गनायझरांक बंद करा म्हणून आनी तुमी पळयला आसतले 2दा चिटी दिली तरी आसतना तो बंद जायना आनी सेकंड टायम चिटी गेली तेन्ना बंद करपाक तो बंद जातालो तेन्ना कोणे तरी ऑडियन्सांचो बोवाड मारली ना चालू दवर. थिंगा तरी आनिकूय फोर्सान बंद करपाक गेल्ले थिंगाच केस्तांव जावपाची. हें जावपा नाका म्हूण आमकां
सोंसचे पडले, ओग्गी रावचे पडले. ते पट कट्टरान केला. सो हे सगळे एक गेम प्लॅन असा. क्रिस्तावांमध्ये, हिंदूमध्ये, मुस्लिमांमध्ये फूट घालपाक. कित्याक हो सरकार, ह्या सरकाराक बारीक लोकांचे पडोंक ना. वयता थिंगा ह्या कोफुसांव करून डिवायड करपाचो प्रयत्न हो दोतोर प्रमोद सावंत आनी तेगेलो सरकार करता. आनी इमिजिएटली वी हॅव आस्क्ड द DGP that if this gutter, I call him gutter, if this gutter Urf Qatar is not arrested immediately, there will be a law and order situation in the state of Goa. Please don't make Goans to take law in their own hands. And एका जोरीतोर immediately तुम्ही अरेस्ट केल ना जाल्यार लॉ अँड ऑर्डर आख्खे गोंय जातले आनी हो सरकार रिस्पॉन्सिबल आसतलो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.